इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव जाला म्हणून. And accordingly we took action and we seized all this product. We went in all the different premises आणि थंयसरलो तेंच्यांनी तो मावा हाडलेलो पेडे करपाक थंयसरले सगळे आमी तो माल तेंचे कडसून उखल्लो आणि रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. कित्याक लागून धरलो तुमी वता? हो बेजिकली विदाउट लेबल डेक्लरेशन सारकें ना ताचेर, डेट लावन केन्ना पॅक केला ते कांय ना ताचेर. आनी एका जो एक स्टोरेज कंडिशन आसता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान, पूण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन. सो ह्या कारणां खातीर हो धरलेलो आसा. आनी हे सगळे जे मनीस हातून इनवॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनींग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा. बट स्टील तेणी ट्रीट केले तांकां कॉन्फिस्केट केले. कितले किलो सुमार तुम्ही सीज केला आता सध्या? 510 kgs आणि each kg is about 350 rupees per kg असा तो. It comes to 1,89,000. एकूचच्या पायऱ्यान तुम्ही एकच प्रिमायसिसांतल्यान काय आनी ना, दिस इज डिफरंट प्रिमायसीस. एक थोडो गाडयेन आसा, हो हांगा आसा आणि ते आमचे गाडयेन म्हणजे दिसा दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ. हे दोन आमी दोन प्रिमायसिसा कडले काडला. म्युनिसिपालिटीच्या हेल्प घेवन डिस्ट्रॉय आणि तांकां फायन बीन कितें आसता मागीर? फायन म्हणल्यार तांकां आतां तेंचेर इम्प्रुवमेंट नोटीस इश्यू जातली तेंचेर आनी शोकस काडटले तांकां. तुम्ही अगदी पणजेच्यान हांगा येता?